देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड मोशिरका तूं विश्वासी म्हूण कळो तुजो उजवाड मोशिरका तूं विश्वासी म्हूण कळो देवाची वेदी सोरी हांव वेता कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं इश्टानो आयज आमी बाबार्थान ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्लीं आसात बागयोंत आंतुनीक मान दिवं आमचे हुस्के कोणती दूख आमी घेवन आयिल्लीं आसात जाणा जावन बाबार्थान की देव आमची मागणी आयकता जी बागयोंत आंतुनीचे विणवणेन उबारल्यान ती देव आयकता म्हणून आनी तेच भाशेन दिनवाशी मनान आमी आयल्या जाय ते उपकार देवान आमचे थंय दाखयल्यात जायत देणी आमचेर उतयल्यात जायत देवा कारगां दिवंक आमी आसात बागयोंत आंतुनी पासत आनी तेच भाशेन ताणें दिल्ल्या देण्या पासत आनी भेटेन आयज आमी वांटो घेतना आयज पवित्र सभा आंकवार मारीच्या समोरणाची परब समोरमता ज्या दिसा आंकवार मारीच्या आवय बापायन जोगी आनी आनात आंकवार मारीक देव मंदिरांत भेटयली तो दीस आमी समोरमता इश्टानो दर एकल्याक आमकांय बी देवाक भेटयल्लीं आसात आमी आमचे आवय बापायन आमकां भेटयल्लीं आसात आनी आमी सगलीं एके भाशेन देवाचें मंदीर कशें जावंक वावरूंक जाय इमिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमकां तीच कृपा मागुया जायते पावटी घोडी आमी देवाक भेटयल्लीं आसून लेगून आमी घोडी देवाची वाट चलूंक ना असोकतायन घोडी वायट आदारलां देवा कडसून पयस गेल्यान देवा लागीं बोगसणे मागुया काल तिकायन म्हणुया हांव पाती सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बागयोन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Sonia Kaklutko Sonia Kaklutko Krishna Kaklutko Krishna Kaklutko Sonia Kaklutko ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया हे मिसाचे इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता शनेल पेरेरा ताचे पासत आमी मागुया तेच भाशेन आमी बी आमच्यो गरजो हुस्के गोंदी घेवन आयल्यान हे वेळार एकामेका पासत मागुया केरी भाशेन जी कोण पिडेंत आसात ती आयच्या दिसा जे जोडी देव भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात तांचेय पासत आमी कोतकोत्यान मागुया प्रार्थुया भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा तुवें कुरपेन बोलोले बागयोन आंकवार मारीचो आमी आयसून दसान उगड्या हास कोरता पवित्र आत्म्याचें बिराड जावं आपल्या जिविताचे तिका तिणें एक
मोगाचे समर्पण केले तिची विनोनी मानून घेवन आमी दिसपट्टी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पण आनी अशें आमची काळजां तुजे कुरपेचे बोरते दिसान दीस सोदीक उगडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोमिया जबदा जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना Amen. Zakarias प्रवादाचे पुस्तका वेलें वाचप सियोनाचे दुवे गायन कोर आनी कुशाल सा हो पोले हांव येता तुजे मोदें तिकाण करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पोर त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पोराक एकटवतलीं ती ताची पोरसां जातलीं पूण तूं तुमचे मोदें तिकाण करून रावतलो आनी दरबाराच्या सर्वेस्पोराक म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं ओळखतली पवित्र देसान आपलें दायज कशें सर्वेस्पोर जाकार्या जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजाले आपले काशेचें करून घेतलो आख्खे मनशाकून सर्वेस्पोरा मुखार ओगे रावूं कित्याक तो आपले पवित्र ठिकाणार तान उठून येता देवाचें उतरें आमचो जबाब म्हजो वत्मो सर्वेस्पोराक वाकणटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा म्हणुया म्हजो वत्मो सर्वेस्पोराक वाकणटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली सगल्यो पिणगा म्हाका बागी म्हणटल्यो सोर बोलिस्तान म्हाका केली अजापां पवित्र वचीत सदांच वचीत ताचें नांव जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा आपली भक्ती कोतेल्यान ताय आमचो देव पिणगे पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता आपलो बोलीस हात उबारून सर्वेस्पोर काळजा मनान गर्भ दोतोल्यांक धांवडायता जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकणटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा पदवेदारांक सदरा वयले शेवटिता ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा बुकेलोल्यांक दादोशी करता देण्यांनी गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून पडटिता जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकणटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा उगडास धरून आपले दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपले चाकरांक बाळगिता आब्रामांक आनी ताचे दू पुतांक दिल्ले उतर विस्वासी देव सांबाळता जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकणटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo सदय आंकवार मारया देवाचे उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजान ती नियाळटाली Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo Sorvesporak soizo सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं
मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिचांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. इश्टानो, आयज आमी आंकवार मारयेचे समोरवणाची उगडास करता. आंकवार मारयेक भेटयलो तो उगडास. ही एके भाशेन हें समोरण आमच्या म्हणूंक शकता, ही एके भाशेन परब कशी ती आमकां पवित्र पुस्तकान मेळना जाल्यार खंय मेळटा. ती आमकां पवित्र सभेचे जिवे परंपरेन मेळटा. कितलेच 1540 वर्सां जावन पवित्र सभा ही एके भाशेन समोरण उगडास करता. ही परब समोरमता आंकवार मारयेक देव तेंपलान भेटयली ती. आतां जोरी तर पवित्र पुस्तकांत ना, खंयसर आसा. प्रोटो इव्हँगेलियम जाकोबाच्या प्रोटो इव्हँगेलियम, जेम्साचो प्रोटो इव्हँगेलियम ह्या पुस्तकान जे पवित्र पुस्तकाचो भाग न्हय त्या पुस्तकान मेळटा. अशें म्हणलेलें आसा, जोकी आनी आना जेन्ना भुरगें नासलें देवा लागीं तिणें मागलें, 9 विजमितांनी तांकां आंकवार मारयेचें देणें फावो जालें आनी तांणी काडलें तें देणें देवाक भेटयलें. पूण तेच भाशेन गॉस्पल ऑफ सिडो मॅथ्यू आनी गॉस्पल ऑफ नेटिविटी ऑफ मॅरी हातूंत आमकां मेळटा जोकी आनी आना रावलीं 3 वर्सां पर्यंत आनी आंकवार मारया 3 वर्सांचे जाल्या उपरांत ती ताका घेवन गेली देव तेंपलान भेटोवंक, देव मंदिरान ताका भेटोवंक, ताचें समोरण करून थंयसर डॅडिकेट करूंक तिका. आतां ही चाल आसली एके भाशेन समोर पळोवंक, डॅडिकेट करूंक, भेटोवपाची चाल आसली जुदेवा मदें. 2 भाशेचीं समोरणां डॅडिकेशन जातालीं, भेटोवपाचें जातालें. एक म्हणटात तें जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे जंयसर भुरग्यांक ल्हानूच आसतना देव तेंपलान भेटयतालीं. चेड्याक 40 दिसां उपरांत देव तेंपलान भेटयतालीं. आमी जाणात जेजूक भेटयलो तो. आनी तेच भाशेन चेडवाक, ल्हान भुरग्याक ताका 80 दिसांनी 80 डेजान ताका देव मंदिरान भेटयतालीं. दुसरे भाशेचें एक समोरण आसलें. थंयसर मनी आपणाचें आख्खें जिवीत देवाक भेटयतालो. आन्ना आनीक एल्कानाचो पूत साम्युएलाक भेटयलो, देवाक भेटयलो. कितें करतालीं? आपलें आख्खें जिवीत देवाक भेटोवन, म्हजें आख्खें जिवीत देवाक भेटयता. ओ भुरग्याकूच देवाक भेटयतालीं ताचें आख्खें जिवीत. ह्या पासत देव तेंपलांतूच, देव मंदिरांतूच जायतीं कुडां आसलीं जाणीं आपणाक देवाक भेटयला. ओ कांय वेळाक देवाक भेटयल्लीं आसा थंयसर रावन. आनी तांचें कितें आसलें, कितें कार्य आसलें, कितें करतालीं तीं? देव मंदिरान जेन्ना तीं रावतालीं आपलें जिवीत भेटयलें तेन्ना तीं देव मंदीर नेटयतालीं, तो आदार दितालीं. देव मंदीर नेटोवंक, परबांक, फेस्तांक नेटोवंक. आनी तेच भाशेन जे यादनीक आसले, जे लेवीत आसले, तांची एके भाशेन आंगोस्त्रां तीं शिंवतालीं थंयसर रावन. असलें जायतें काम आसलें तीं करतालीं. हेच भाशेन आंकवार मारयेक ताचे आवयन, तिचे आवयन, आन्नान आनी जोकीन बापायन तिका भेटयली देव मंदिरान. आतां ही परब 543 वर्सां जरी तर सुरू जाल्या जाल्यार ती कशी सुरू जाली? जेन्ना एक बजलिका जी बांदली आनी ती आंकवार मारयेक भेटयली. आनी त्या दिसा थावन, त्या वर्सा थावन पवित्र सभा सदांच ही एके भाशेन समोरण उगडास करता जे भाशेन आंकवार मारयेक देव तेंपलान भेटयल्ली ती. मोदेंच ही परब काडलोली. ही परब नाका म्हणून, कित्याक ती ओरिएंटल इस्टर्न चर्च सेलिब्रेट करता आमकां नाका. पूण पाप साहेब 6व्यान ती परत घातली आनी ते मेरेन आयज देखून आमी परब समोरमता. आंकवार मारयेक देव तेंपलान भेटयलो ते. इश्टानो, आंकवार मारयेक देव तेंपलान भेटयलो ती कित्याक लागून? पयली सुवातेर आंकवार मारया जावचें आसलें तिकाण देवाचें
आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता जकारियास प्रवादी थंयसर हें बाकीत करता सियोना राव कुशाल जाव सियोना म्हणल्यार जेरुजालेम दुसरें नांव कुशाल जाव देव येवचो आसा हो सर्वेस्पर देव आपलें तिकाण करचो आसा जो स्वर्गार आसा तो आतां संवसारांत येतलो आनी आमी जाणात कोण आयलो तो देवाचो पूत जेजू देव आयलो आनी पयलें तिकाण केलें ताणें खंय आंकवार मारीच्या कुसव्यान त्या पासत हे व्हड कार्याक आंकवार मारीकूच तयार करून तिकाच भेटयली जे भाशेन देव मंदिरां भेटयताले देव मंदिराचे उंट्यो मागताले कित्याक ती सुवात देवाचें तिकाण जाता तेच भाशेन आंकवार मारिया जाली तिकाण शी बिकेम द टेंपल ऑफ गॉड पयली थंयसर देव आयलो संवसारांत आयलो तो पयलो तिच्या कुसव्यांत आयलो थंयसर कुसव्यांत येवन तो रावलो त्या पासत आंकवार मारीकूच भेटयल्ली समर्पिली देवाक डेडिकेट केली आनी दुसरें म्हणल्यार हे व्हड कार्याक देवाच्या उतराक पाळो दिवंक आंकवार मारीनूच तयार जावंक जाय आसलें त्या पासत जें देवान दिल्लें देणें जोकी आनी आनाक भुरग्याचें तेंच तांणी देवाक परतें दिलें भेटयलें तुज्या उतराक पाळो दिवंक तुजी खुशी मानून घेवंक आपलीच धुवेक तांणी भेटयली आनी जेजू आयज म्हणटा शुभ वर्तमानांत जेन्ना ताका म्हणटा तुजी आवय बापयला थंयसर तो म्हणटा म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयण कोण थोड्यांनीच ताणें सांगलें म्हजी आवय कोण ती आनी ताणें थंयसर सांगलें ही ती म्हजी आवय तिणें देवाचें उतर पाळलां खुशी पाळल्या ती जें तिकाण तिका करूंक आपोणें दिल्लें तिणें मानून घेतलें देवाची खुशी पाळली आनी हेच वचत इश्टानो आंकवार मारीक तिच्या आवय बापायन देव तेंपलान भेटयली ही परब आमकां कितें शिकयता आयज आमी परबेचे कशी जल्माक आयली परब कशे भाशेन समोरबली कित्याक समोरबली आनी देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी आयकलां पूण आयज आमकां दर एकल्याक ही परब कितें सांगता काय पयले सुवातेर उगडास दर एकल्याक की आमकांय आमच्या आवय बापायन देवाक भेटयल्लीं आसा जेन्ना आवय बापूय थंयसर येता बावतिजमा दिसा भुरग्याक घेवन हे देणें भुरग्याचें देणें पयले सुवातेर देवाचें देणें आवय बापायन तेंच देणें ती परतें देवाक दितात थंयसर येवन आनीक देवाक ह्या भुरग्याक भेटयतात आनी तांकां जबाबदारी दितात यादनीक थंयसर जो बावतीज समारंभ तो तांकां तांच्यो जबाबदारी सांगता जरी तर हे भुरग्याक पोत्तें तुमी देवाक दितात देणें कशें ही जबाबदारी पयले सुवातेर भुरग्याक भावार्थान ल्हान व्हड करूंक आनी त्या भुरग्याक पेल्याच्या आनी देवाच्या मोगान वाडूंक एके भाशेन पवित्र दवरूंक कित्याक तें आतां देवाक भेटयल्लें जें देणें तुका मेळ्ळां भुरग्याचें तूं आतां तें देवाक दिता तें भेटयता तें पवित्र दवर ही जबाबदारी इश्टानो शाबासकी जाय ती आवय बापाय ज्या दिसा बावतिजमा दिसा ही दिल्ली जबाबदारी आनी तांणी आमी आमच्या भुरग्याक देवाक भेटयला म्हणून तांकां उगडास उत्ता आनी ती सदांच जबाबदारी पाडटात कशी पाडटात ल्हान ल्हान वस्तूंनी कितलींच आवय बापूय तांकां शाबासकी भुरग्यांक दोतोनी घेवन येतात कितेंय जावं रातची खूंय पाटयेक देखून वचो भुरग्यांक हुस्कायतात बाय बाबा बेबी टुमॉरो वी हॅव कॅटेकिजम दोतनी वचोंक जाय हाडटात हांकां शाबासकी पूण जाय ती जर एक्सक्यूज ना काल टायर्ड जालें मामाचें काजार आसलें बरेंच फुलोयलें भुरगें आजून देखून घरांत काजार फुलोयता दोतोन ना आवय बापाय शाबासकी जी कितें एक्सक्यूज दिनात पूण भुरग्याक हाडटात ऑल्टर सर्विसाक घेवन येतात हें भुरगें म्हजें देवाक भेटयल्लें तें भुरग्यान देवाची सेवा करूंक जाय ल्हान ल्हान वस्तूंनी ही आवय बापूय येतात काय बरी खुशाल जातात ती आपल्या भुरग्याक हांगासर पूण कितलीं जाण भोव थोडीं आदीं ऑल्टर सर्वीस कितलीं आसतालीं आयज आमी तांकां सगलें दितात सगलीं सर्वीस करूंक दितात काराटी क्लासीक धाडटलीं आनी म्युजीक क्लासीक धाडटलीं हें पूण देवाचे क्लासीक केन्ना धाडटलीं ज्या भुरग्याक बावतिजमा दिसा देवाक भेटयला ते भुरग्याक केन्ना आमी देवाच्या मोगान वाडोवंक आतां दितलीं ज्या भुरग्याक भेटयल्लें आसा हांव आतां दिता काय म्हजी जबाबदारी पाडटा काय शाबासकी त्या आवय बापायक एक्सक्यूजीस दिनासतना वेतात भुरग्याक पावयतात इश्टानो हें गरजेचें ही जायते पावटी हेंची आयचे ओगडास करता तो आंकवार मारीक समोर पिलो तो जायते व्हडले चित्रकार पेंटर आसात ते पेंटींग केल्लें आसा ताणें आंकवार मारीक आनी कॉमन पेंटींग म्हणटा तें हें दाखोवंक हो एपिसोड दाखोवंक आंकवार मारीक दाखयला तो
आंकवार जोकी आनी आन सोकला आसतात आनी आंकवार मारिया देव तेंपलाच्या पावंड्याचेर आसता म्हणल्यार ही आवय बापूय तिका सोडटात वच तूं देव तेंपलान तुका भेटयला देवाक भेटयला जायते फावटी हें चित्र दाखयल्लें आसा म्हणल्यार ताचे आवय बापूय आंकवार मारीक पावंड्याचेर सोडटात आमची इगोर्जेक पावंडी आसा थंयसर हांव म्हणना थंयसर पावंड्याचेरूच सोडूं पूण तांकां घेवन येवंक भितर हें गरजेचें दिसता न्हू आवय बापाय जेन्ना भुरग्याक काडटा तें गरजेचें न्हयच भुरग्यांकूच पूण तरणाट्यांक देखून जायतीं आमची कितलीं तरणाटीं आसात जांकां माकल्यांत एके भाशेन माकलोलीं आसात क्रिजमा उदेशी पूण पवित्र सोबेक कांय ना ही जी जाणी आपणाचें जिवीत डेडिकेट केल्लें देव तेंपलाची सेवा तीं करतालीं थंयसर वावर तीं करता आज कितलीं यूथ भोव थोडीं शाबास त्या युथाक बाळे येतात आपलो वेळ काडून थोडीं काम करतात थोडीं शिकप करतात तरी पासून येतात पूण जायते जाण आसात येनात आनी आवय बापूय धाडिनात तांकां कित्याक नाका जालें कुमन्याव घेतलो पुरो बसून दी घरा कडेन क्रिज घेतलो बसून दी घरा कडेन पूण जायते जाण येतात ती आवय बापाय शाबासकी जे भाशेन जोकी आन केलें तिवूय करतात जे भुरगें तांकां देवाचें देणें दिलें तीं परती तांकां तेंच एके भाशेन आपली भुरगीं देणें करून देवाक दिवंक प्रयत्न करतात आवय बापाय शाबासकी आनी हांगासरूच संपना इश्टानो जे भाशेन जोकी आनान आंकवार मारीक भेटयली पावयली देव तेंपलान आमी आमच्या भुरग्यांक पावोंक जाय खंयसर मिसाचे भेटेन इश्टानो कांय गैर समज आसात जे हांवें आयकल्यात ते आनी कसले गैर समज एक वस्तोरी सुटल्या उपरांत भुरग्याक जल्मा काडल्या उपरांत अशें म्हणटात खंय आवय ते वस्तोरेन मिसाक वचोंक जायना बावतीज घेतले दिल्या बगर त्या भुरग्याक व्हरोंक जायना मिसान मीस वायट काय मिसाचें कितें शिराप येता काय हे भाशेन मिसान वांटो घेतल्यार हेर सगल्याक घेवन वेतलीं पूण मिसान ना इश्टानो भुरग्याक मिसाक हाडप गरजेचें तें भुरगें कितलेंय बोवाड घालूं तें भुरगें बोवाड घालता तेन्ना पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटात जें भुरगें बोवाड घालता इगोजेन मिसान वांटो घेतना जावं तें थंयसर आसता तेन्ना उगडास करता आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं पूण ओगेपणान आमी रडटात जें भुरगें रडटा तें वी आर क्रायींग सायलंटली हें भुरगें बोवाड घालून रडटात पूण आमी रडटात सगलीं आमी रडटात भितरल्यान मिसान वांटो घेतात तीं आमी त्रासान पडलेलीं आसात दूख आसा जायत भितरल्यान रडटात आमी हें भुरगें आमकां उगडास करता आमी त्याच भुरग्या भाशेन हेल्पलेस आमी पूण देव आमचो बापूय इश्टानो भुरग्यांक मिसा काडप गरजेचें ओय मातशें एके फावटी ते भुरगें जोरी तर रॅकलेस आसा चड आबूज जाता आमी सायडीन बसूंक जाय कॉरिडोरांत ओ खंयसरूय त्या भुरग्याक भायर घेवन वचों हेंवूय जावंक जायना त्या भुरग्याक हांव सदांच भायर घेवन रावतां आनी त्या भुरग्याक भितर ना त्या भुरग्याकूय दाखोवंक जाय ल्हानूच आसतना एके भाशेन मिसांत येवंक जाय म्हणून त्या भुरगें कितलेंय रडो आवय बापूय ताका थंयसर घेवन पूण मिसान वांटो घेतलो मिसाची कृपा तांकां देवली ना भुरगें रडटा ना तें आबूज जाता त्या पासून हांव घरांतूच रावता केन्नाच घेवन येतलें ना आनी आमी जाता ते भाशेन बसूंक जाय जावं ते भुरग्याक ल्हान घेवन येतात जाल्यार आमी खंयसरूय कॉरिडोरांत फाटल्यान घेवन कित्याक तें भुरगें रडटा जाल्यार परतें भायर कित्याक लोक आमचो रोखडो डिस्टर्ब जाता आमी हांगासर देव मंदिरांत चड डिस्ट्रॅक्ट जातात एक सुणें देखून पासार जालें जाल्यार सगलीं पडयतात एज इफ एक व्हडलें डायनासोर पासार जालां कशें म्हणून पूण भायर रस्त्यार सुणी भोंवतात तांकां कोण पडयना कोणूय भुरगें रडलें आवय रोखडी डिस्ट्रॅक्ट जातात त्या पासून आवय बापायन मातशें कॅर घेवंक जाय पूण भुरग्यांक हाडूंक जाय इश्टानो ही आयज जाणटीं व्हडलीं वाडलेलीं आसात तीं मीस सोडिनात मिसाक येतात पयस देखून जावं चलोन देखून जावं बाडे थोड्यांचे बाडे पेंगटांत आयलोले आसात दिम्यो बरिनात येतात कित्याक तांचे आवय बापायन तांकां हाडलोलीं इश्टानो पाद्री सांगतात तें आयकुची नात भुरगीं ना आनी हेंच जालें एक दीस एक भुरग्याक हांवें विचारलो दोतोनी केना मिसा केना हांवें म्हणलें कितें जालें बाबा कित्याक येना तूं धाडाक विचार फादर तो मिसा केना वय इश्टानो हें म्हणलां जाबाब ह्यो काणयो न्ही धाडाक विचार आनी हांवें विचारलें तुमी वचोनात ना फादर वचोनात तांणी सांगलें सोद सांगलें भुरगीं आमी कितें सांगतात तें आयकुची नात पयलीं तुमी तुमचें जिवीत एक जिवो शेरमाव तांकां आनी त्याच पासून कितलींय भुरगीं जावं सांगाता घेवन येतात तीं भुरगीं शिंकतलीं जे भाशेन आमकां आवय बापायन हाडलीं आयज आमी उपरांत आमी येतलीं आनी आमचे भुरग्यांक आनी फुडले पिळगेक आमी शिकयतलीं इश्टानो हें गरजेचें जोकी आनान आपली धुवेक वेली देव तेंपलान
हांव आयज भुरग्याक घेवन वेता हांव मोलांत वेतलो हांगा थंयसर वेतलो पाठयेक वतलो न्हेसून पूण मिसांत हाडून तांकां न्हिदावन दवरतलो हें जायना आयज ही परब हें समरण आमकां देख पयली सुवातेर दर एक आवय बापाय भुरग्यांक थंयसर हाडून आनी हेच पासत भुरग्यांक हाडून मिसां सांगाता तांकां बसून आमी रावंक जाय जायते फावटी अशेंय जाता ल्हान भुरगीं जेन्ना आसतात बापूय पयलो म्हणटा ना ना हांवूच घेवन रावता बायल्यान तूं मिसान वांटो घे बापायचें एके फावटी जायते ते भाशेन जाता भायर आपूण घेवन रावचो ना भायर बायल एक दितलो तूं सांबाळ पूण मिसान तूं बस हांव बायल्यान भोंवता सगळे पासोयो माता ना एक्सचेंज रोल जावंक जाय गोरकारीन जरी तर घेतला जाल्यार भुरग्या उपरांत गोरकारान आनी हे भाशेन दोगांयनी वांटो घेवन आपणाकूय आत्मीकतायेन वाडून आनी ह्या भुरग्याकूय ह्या साक्रामेंताची कुरपेन वाडूंक आदार दिवंक जाय इश्टानो ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू पूण दाखयता कशे भाशेन हांव म्हज्या जिवितांत म्हज्या भुरग्याक देवाक भेटोवंक प्रयत्न करतात हें गरजेचें आनी शेवटाक आमी सगळीं आमकांय देवाक भेटयल्लीं आनी आमी देवाचें तिकाण जातात जे भाशेन आंकवार मारया उपरांत देवाचें तिकाण जालीं जेजू तिच्या कुसव्यांत आयलो आमी देवाचें तिकाण जातात केन्ना जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेतात जेजू क्रिस्ताची कूड आमी शेवतात देव आमच्या भितर येता इश्टानो जरी तर आमी देवाक भेटयल्लीं म्हजो भावूय देवाक भेटयलो म्हजी भयणूय देवाक भेटयली आनी हेंच देवाचें तिकाण हांव जाल्लें आसा जेजूक हांव घेवन गेल्लो आसा मिसान वचून हांव म्हजे गोरकानीक मारतां गोरकाराक सोतायतां म्हज्या भावाक भयणाक सोतायतां प्रॉपर्टीक लागून जावं ते म्हज्या भुरग्यांक हांवें सोडलेलीं आसात हांव देवाक भेटयल्लो जातलो काय हो व्हडलो प्रश्न असोकतायो आसात कोण व्हडलो सांत न्ही पयलोच आमी उसोक आमी पयण करतात पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक पूण हांव जाणा आसतनाय दुसऱ्यांक त्रास करता वायट करता इश्टानो म्हज्यान म्हणोंक येता हांव देवाक भेटयल्लो म्हणून हांव म्हणोंक शकता हांव जाता तिकाण जेजूचें जो जेजू येता म्हज्या जिवितांत म्हणोंक येता जाल्यार मिसाची भेट साक्रामेंत फक्त एक रिच्युअल जातलीं पूण म्हजें जिवीत देवाक भेटयल्लें जावचें ना होच देव इतलो व्हड जावन आमच्या जिवितांत येता जाणा जावन आमी कितलीं असोकतीं आनी होच देव रावता हांवें ही पवित्रपणाची वाट चलयली असोकतायो आसतल्योच पूण देवाची कृपा आमकां आदार इश्टानो होच देव परतो हांगासर येता आनी आयज तो आपली आवय उदेशी आमकां उगडास करता जे भाशेन आपली आवय मारयेक भेटयली उगडास करूंक आमी सगळीं देवाची म्हणून आमी सगळीं देवाची इश्टानो देवाक भेटयल्लीं मनशां जावं दर एकल्याक कृपा मागुया सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान पाद्रिनी आनी संस्कार दवरलेली दयाल देवाचे उपकार जावंक आनी भावार्थान पोरजेची आकारणी करूंक तांकां बापाची मोजत मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा आमच्या कुटुंबांनी आमी संगातान जियेतना एकामेकाक समजूंक आनी काकलुतवण जावंक आमकां कृपा दी म्हूण बाप्पा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा ह्या मिसा बलिदानांत शानेल पेरेरा हिणें आपलें इतेसांव भेटयला भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन फावो त्या देण्यांनी तिका बोर म्हूण बापा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा दयाळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्या ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C37 पेज 44 ी
तुझ्या पोवितोळ्या मुखार बापा एकूच उंटो दोवो जेसू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितर लिपतात कोणयो तवशी जेजू सोवे सोगली किरकोळ पाती भुरगीं तुजी कोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे देबे आमी जेजूचे सांदे आमी जेजूचे सांदे आमी कोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे देबे आमी जेजूचे सांदे आमी जेजूचे सांदे आमी सगळीं उबी रावया म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदोबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेचे आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सुर पदवीदारा आनी सासनाच्या आहा देवा सुर गाडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फाहिंद्याचो आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपे तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकासणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो हो सोमी ताचे उदेशी देवदूतान सर्गीचो सगलो दलबा तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा ताची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती ही गायता Povin, darbaraco सर्वेस्पोर तू Surgani संसार होल्या तुझ्या वैभवान Sorgi तुका सोय सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय Sorgi तुका सोय बापा कोरोस्त पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच खोशेन कोस्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदी ताणी उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसडें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात सगळीं उबी रावया बाबार्थाचो घोट पोरगोटुया
Gesù melo, Gesù ci votala, Gesù no fianietolo. Gesù melo, Gesù ci votala, Gesù no fianietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची खालच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करून देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची गुडान नगो शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितमेचे विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेवन बापा फिलिप नेरे आमचे गोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरोपतात कोण पिडींत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिवितांत सांगाती सोदतात तांची दया कर म्हण मागता आंकवार मेरी देवाची मायेत सांगाती भाग्यवन दवरता भाग्यवन तांतून आनी सोर खाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एक म्हणून सोर पदवीदार बापा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दी दवरून म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओत्रेकता तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या वार्ताचे दिश्ट घाल आमचे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे ते राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्या शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकूट कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकूट कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळेचे जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतल्या उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेरू मागण्यान वेळ सारूं येता Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोम्याच्या वेळार आमी गायन घेवया D18 पेज 57 Gesù
आशाना जाता मोगोर तूच जेजू मोगा तुका चाकून बूक चोडटा तुका पिवून दान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तूच जेजू मोगा Tulo Jesu tu moso Viswas at miyan sodo Tuka ni sota Kalsa suskarun rauta Tuka sakun buk sorta Tuka piun tarwata Dusri ashana zata Mogar tuz Jesu moga Tuka zakun buk sorta Tuka piun tarwata Dusri ashana zata Mogar tuz Jesu moga Amci sove colpirà Amci tu son caluzma Calu catli carmona Tuja mogan por calza Tuca zacun buk zorda Tuca piun tarvata Dusri ashana zata Mogar tuz Jesu moga Tuka zacun buk zorda Tuka piun tarvata Dusri ashana zata Mogar tuz Jesu moga प्रार्थूया स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुताची आवयक देव मंदिरान भेटयल्लो त्या दिसाचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें अंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस भरूंक आमकां आदार ह्या मागता हांव क्रिस्तांव आमच्या सोमिया वरवीं गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धोर्मदान जालां पोनासांनी 6,570 रुपया हे तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर थंयसर कॉरिडोरांत आसतलो तुमी थंयसर वचून कुमसार जावं येता सुर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं तुमची सवय आसूं सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरम दुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ बोर म्हजें मोन जाणवाय पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी चोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोठूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाडोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसोणेन तोलो आनी गरज त्या
कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावता बागयोंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळाड नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रय म्हज्या हुस्क्या आनी खुंती म्हज्यो विरांती आनी आकांत पडे तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोदींतलोय म्हाका निवार ह्या वेळार तुका जाय ते माग उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसा तर तुजे पदवीदार मजतीन एक कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोंतीन जे सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातले हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं तांबन आसतना विनोती खोर आमेन